नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार. दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन आदित्य काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. मेणकुरे दुमासा येताना जाल्ल्या ग्रामसभेत तणावाची स्थिती जाली निर्माण. मसणबोईच्या विशयावेल्यान पेटली ग्रामसभा. मसणबोईचे परत रितसर करतले उक्तावण. ग्रामसभेत घेतलो थाराव. फाटल्या कांय वर्सांनी गोंयांत बीच पार्टी, ड्रग्स आनी खासा क्लबांनी चलपी डान्साक लागून गोंयचे संस्कृतीक दायज आयला काळखांत. हेच ते गोंयांत आयिल्ल्या दिन सरकार ओग्गीक कित्याक आसा, लोकांक सतायता प्रश्न. मेगा प्रकल्पांक दिवची न्हय मान्यताय. बेकायदेशीर प्रकल्पांचेर करात कारवाय. थळाव्यांची कोरगांव पंचायतीच्या ग्रामसभेत मागणी. चवथ मेरेन सगळ्या वाड्यावेले रस्ते करतले दुरुस्त, सरपंचाचे आश्वासन. प्री प्रायमरी शिक्षक आनी पगारवाड विशीं सकाळी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांची घेतली भेट. ऑक्टोबर मेरेन प्री प्रायमरी शिक्षकांची मागणी मान्य करपाचें आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्ल्याचे आयला मुखार. कोलवाच्या बंदखणीत बेकायदेशीर खाण जेवण आनी रोख व्यवहाराच्या आरोपावेल्यान सरकाराक अमरनाथान धरलो धारेर. मुख्यमंत्री सावंतांनी ह्या प्रकरणाची खोलायेन करची चौकशी. काँग्रेसीच्या अमरनाथ पणजीकाराची मागणी. आणि आयतारा वारका वाठारांतली जाली ग्रामसभा. दिसपट्ट्या कामगारांचो पगार, घाणयारे उदक, प्लास्टीक आनी हेर प्रश्नांचेर जाली चर्चा. आता खबरो विस्तारान. गोंयची नायट लायफ परत खबरांनी आयल्या. फाटल्या कांय वर्सांनी गोंयांत बीच पार्टी, ड्रग्स आनी खासा करून क्लबांनी चलपी डान्सरांक लागून गोंयच्या संस्कृतीचेर एक व्हड प्रश्न उप्रासला. तशेंच गोंयचें नांव पिड्ड्यार जावपाक लागला. आता प्रश्न उप्रासता तो सरकार हाचेर गंभीर कित्याक ना, ओग्गी कित्याक आसा, काय हीच आमची गोंयची येवपी फुडली संस्कृती आसतली, हो मुद्देर थीक असो प्रश्न. पळयात. गोंय म्हळ्यार फकत पार्ट्यो, दर्यादेग आनी रातची जीण न्हय. गोंय म्हळ्यार गांवांनी उमेदीन नाचपी खेळपी शिगमो, एकामेकाच्या कमराक हात घालून गितां गायत नाचपी धालो, फुगडी, मांडो, देखणी आनी दिवल्यांचो नाच आदी. आनी हेच गांवांनी सांबाळून दवरिल्ली आमची खरी संस्कृतीक दायज. पूण फाटल्या कांय वर्सां दर्यादेगेवेल्या नायट लायफान गोंयच्या अस्मितायेक वेगळेंच मॉडर्न दिला. क्लब, रेस्टॉरंट, बार, पार्टी ह्या मनरिजवणेन जागो घेतला. आणि हे सगळे उत्तर गोंयच्या दर्यादेगेर चड पळोवपाक मेळटा. फाटल्या फावटी बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबात 25 जाणांक दुखेस्त मरण आयले. उपरांत उच्च न्यायालयान संबंधिताचे कान पिळे आणि हो प्रस्न चड खर जालो. त्या उपरांत गोंयांतय बऱ्योच धांवपळी जाल्यो. आता खरेच धांवपळी जाल्यो काय दोळ्यांक पानां पुसपाचो यत्न जालो खबर ना. कांय जाणांनी तर ये गोवा है यहाँ सब कुछ चलता है म्हणत फाफडूनय उडयले. दर्यादेगेर बेकायदेशीर व्यवसाय आणि ड्रग्स हांचे विशीं वाडत आशिल्ली चर्चा आनीक एक गंभीर विशय, जाका लागून गोंयचें नांव लेगीत पेड्ड्यार जावपाक लागला. पूण सरकार हाचेर आळाबंद हाडपाक खरेच गंभीर आसा वय, काय फकत सरकार भाशणांनीच हिंटलँड पर्यटनाक चालना दिवपाची घोशणा करता. आता तर गोंयांत नवो ट्रेंड सुरू जाला. इंस्टाग्राम, फेसबुक ओपन केल्यार दादल्यांचे नाच, नग्न चित्रां पळोवपाक मेळटा. जातूंत पर्यटक बायलां तांच्या तोंडात पयशे दिता ते लेगीत पळोवपाक मेळटा. ही कपलार हात मारपाची पाळी. पूण सरकार बिंदास आनी ओगी. तांकां नाचताना आनी मजा करताना लोक मुद्दम ते पळोवपाक गोंया येतात आनी त्या क्लबांनी धाव घेतात. गोंयांत आमी कसले पर्यटन निर्माण करतात ते पळयात. सध्या तांचे व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल जावपाक लागल्यात. अंजुना सावन मोरजे मेरेन पुराय दर्यादेगेर अशे तरेचो अराजक चलता आनी गोंयचे रातचे जिवीत एक तिरस्कार करपा सारखे चित्र जावपाक लागला. कांय क्लब आनी आस्थापनांक गरजेचे परवाने आसात काय आनी नेम मोडटात जाल्यार कोण कारवाय करतलो. कारण पयशे खर्च करप, एक नाच पळोवप ही पर्यटनाची व्याख्या जावंक शकता, पूण ती गोंयची संस्कृतायेची वळख जावंक शकना. न्यायालयान संवेदनशीलताय दाखोवची, प्रशासनाने जापसालदारकी घेवची आणि समाजानय प्रश्न विचारचे. कारण शेवटाक मुद्दो क्लबाचो न्हय, मुद्दो गोंयच्या फुडाराचो. चकचकपी नायट लायफाच्या फाटल्यान गोंयची संस्कृती काळखात तर वचना न्हू, हो एक गंभीर आणि खोचक प्रश्न. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
मेगा प्रकल्पांक मान्यताय दिवची न्हय, बेकायदेशीर प्रकल्पांचेर कारवाय करात अशी मागणी कोलवा पंचायतीच्या ग्रामसभेत जाली. गावांत कांय सुवातींचेर घाणयारे उदक उक्ताडार सोडला. घाणयारे उदकाक लागून वाठारांत भलायकेचो प्रश्न निर्माण जाल्ल्यान संबंधितांचेर कारवाय करची अशी मागणी लोकांनी केल्या. ते भायर इबाडिल्ले रस्ते, उक्ते गटार आनी उदरगतीच्या कामाचेर चर्चा जाली. मजगतीं चवथ मेरेन सगळ्या वाड्यावयले रस्ते दुरुस्त करतले अशें आश्वासन सरपंच कल्पिता कलचावकर हिणें दिलां. पळयात. लोकांचे जे विषय आसलेले ते चड करून रस्त्याच्या बाबतींत आसलेले ते पॅचीस आसा ते आमी चवथी पयलीं अवश्य घालून दितली. डिपार्टमेंटाचो फॉलोअप घेवनूच हांव सांगता, अशें न्हू की बेश्टी आश्वासनां दिता. दुसरें थिंग की मानशे वयले जो पाणयाचो विशय आसलेलो तो ऑलरेडी आमी सॉर्ट आवट केल्लो आसा. इन केस जर तांकां आनी कितें विशय आसात तेंचे जाल्यार तांच्यांनी पंचायती कडेन मांडपाचे. आमी अवश्य तेचेर पाठपुरावो करून तेंची जी कितें डिमांड आसा ते फुलफील करपाची हे करतले. आणि दुसरें थिंग की जे मेगा प्रोजेक्ट आसात तेचे विशयी ऑलरेडी आमी ठराव घेतलेलो आणि आतांय परत तेचेर ठराव जाल्लेलो आसा. लोकांची जी गटारांचे विशय आसा आनी कितें आसा ते एवरी फायल आमी डिपार्टमेंटाच्या पोतान ती वयर मेरेन पावयलेली आसा. सँक्शनाक थोडे फायली आसात, थोडे रोडाच्यो फायली आसात ते चवथी उपरांत डिपार्टमेंटानूय सांगलां की तेंच्यांनी करून दिता म्हणून. फक्त फंडा खातीर थोडेशे फायली अडकून रावलेले आसात ते जातले आयतना फाल्यां. ओवरऑल हे झाले सगळे. ओवरऑल ग्रामसभेचे जे विशय आसले ते तांच्यान लोकांनी खूब बरे तरेन म्हाजे कडेन मांडले आणि तेंची आन्सराय आमी जी कितें आसा तेचेर बेजिकाचेर हांवें आन्सरां दिवपाची ट्राय केली. कोलवाच्या बंदखणीत बेकायदेशीर खाणजेवण आणि रोख व्यवहाराच्या आरोपावेल्यान काँग्रेसीन सरकाराक धारेर धरलो. 7,000ची तंदुरी, 1,000चे फ्रायड रायस, 500 रुपयांचे नुस्तें आणि कोथिंबीर दितात. तशेंच सरकारी अन्न साठो आणि टीव्ही सयत अनधिकृत वस्तू बंदखणीत हाडपा खातीर पयशे घेता असो आरोप काँग्रेसीच्या अमरनाथ पणजीकारान केला. हे फाटभुंयेर सीसीटीव्ही एंट्री, रेशन आणि किचन रिकॉर्डाची खोलायेन तपासणी करून गुन्यांवकारांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी पणजीकारान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन केल्या. आयज आमी न्यूज पेपराचेर बातमी वाचली. सेंट्रल जेल कोलवाळे हांगा जे गैरप्रकार जातात त्या विशयी वाचून आमकां अजाप जाले. एक भंय निर्माण जालो की जेलीनूच जर अशे प्रकार जावपाक लागले जाल्यार मागीर ह्या गोंयचें शासन प्रशासन, ह्या गोंयची लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन खंयच्या दिशेन पावल्या हे हिशोब आनी तेचे चितापूत खूब कठीण जाल्ले आसा. पेपरार जे प्रमाणे आमी वाचलां आनी सुत्रां कडल्यान जे आमकां कळ्ळां त्या प्रमाणे जेलीन आयज धंदो चालू आसा. जेलीन आयज कॅश इकॉनॉमी चालू जाल्ली आसा. थंयसर 5 स्टार हॉटेल कशे प्रकार चालू जाल्लो आसा. तुका जर जे कैदी आसात ते व्हीव्हीआयपी कैदी सेल जे आसा थंयसर एका कैद्याक जे जेवण मेळटा त्या जेवणाची जर रेट तुमी पळयली जाल्यार अजाप दिसता. सामान्य जे कैदी असता तांकां जेवण वेगळें आसता आनी तितून तेंचो मेनू थारायल्लो आसता. पण हो मेनू जर आमी पळयलो, तंदुरी जर तुका फूल तंदुरी जाय जाल्यार 7,000, जर तुका चिकनाचे 4 पीस जाय जाल्यार तेचे 4,000, जर तुका फ्रायड रायस जाय जाल्यार तेची रेट 1,000, नुस्त्याचो एक कुडको जाय जाल्यार तेची रेट 500 रुपया. जे आमकां कोथंबीर मेळटा जी 40 ते 20-25 रुपयांक मेळटा तेची रेट 500 रुपया. अश्यो वेगळ्यो हाय फाय रेटी लावन थंयसर हे जेवण पुरयले वयता. आतां हे जेवण कशें पावता, जेल म्हणजे थंयसर एक सेक्युरिटी आसूंक जाय. सो ही सेक्युरिटी लॅब्स आमकां दिश्टी पडटा. जे पयले सेल आसा, जे पयले बंधन आसता थंयसरसून सेक्युरिटी लॅब्स जाल्यार ती भायरसून जे सामान येता ते कितले येता, ते कोण हाडटा आनी खंय रावता, हितून कोण घुसपाल्या, हो प्रकार एकदम भिरांकूळ जावन आसा. जर त्या कैद्यांक टीव्ही जाय जाल्यार टीव्हीची रेट, जे टीव्हीची फॅसिलिटी दिवपाक जाय जाल्यार तेची 15,000. अशें एकंदरीत कॅश इकॉनॉमी हो पयशांचो व्यवहार कोलवाळे जेलीन जाता. हे एक भिरांकूळ वातावरण गोंयान आयज निर्माण जाल्लें आसा. सो आयची जे गोंयचे सरकार आसा आनी गोंयच्या सरकारांतलो मुखेलमंत्री जो स्वता होम मिनिस्टर आसा तेचे आमी परत वक्तव्य आयकता की जो गुन्यांवकार आसा तेचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जातले.
कोणूच सुटचो ना. पूण आयज मुखेलमंत्र्याचे 2 टर्म सोंपात येयले, पण आमी दर वेळार मुखेलमंत्र्याच्या तोंडान आमी हेच आयकता, हितून कोण धंदो करता, हितून कोण घुसपाल्ले आसा हेची स्वतंत्रायेन पुरायेन चौकशी जावपाक जाय. एक शिटकावणी चौकशी कोणी ही खबर भायर पत्रकारांक दिल्या तेची जावची न्हू, पण चौकशी जावची हितून जे गुन्यांवकार आसा तेंची चौकशी जावपाक जाय. वारका ग्रामसभेत खूपशे महत्वपूर्ण ठराव एकमतान पास झाले. दिसपट्ट्या पगार दिवपी कामगारांचो पगार थारावपाच्या थारावाक ग्रामसभेत एकमतान पास जालो. दादल्या कामगारांक 800 आणि बायल कामगारांक 600 रुपयाचो दर थारायला. या थारावाक मान्यताय दिवपा खातीर कामगार खात्याकडेन धाडटले. मजगती कांय हॉटेलांतले गाणयारे उदक शेतात सोडटात हो प्रश्न थळाव्यांनी ग्रामसभेत मांडलो. उपरांत या प्रकरणाची खोलायेन तपासणी करून कारणां दाखयत नोटीस जारी करतले अशें सरपंच फ्लॉविया बरेटोन सांगले. आज आमगे ऑर्डिनरी ग्रामसभा आसली वार्का पंचायती आनी आमचे जायते पॉयंट्स आसले डिस्कस केले तेमी. आनी एक मेजर पॉयंट म्हळ्यार वेजीस जाले ह्या आमच्या घरान कामां येताय तेंकां. सो ते म्हणटाले जायते लायक ओवर द अमावंट ते चार्ज कोताय म्हणून. सो आमी एक रेजोल्युशन घेयलां दॅट फॉर मेन इट वील बी चार्ज 800 आनी वुमना 600 पर 8 hours. सो हे सगळ्यांनी डिसायड केला. सो ते आमी घेवन आमी लेबर डिपार्टमेंटान तितून आमी धाडटली लेटर रेजोल्युशन घेयला ते आमी लेटर काडून लेबर डिपार्टमेंटान धाडटली. कित्याक जायते लोकांक फेस करपा पडटा, कित्याक शेतांनी जायते कामदारां हाडटाय आनी ते बायलो हाडटाय. सो एक इश्यू येयलो तेंकां 49,000 पे करपा पड न्हू बायलांकू. सो तेका लागून हे डिसिजन घेयला आमी एक रेजोल्युशन घेवन अमकी रेट फिक्स करतली म्हणून. आनी नेक्स्ट पॉयंट म्हणटा वेरियस पॉयंट्स येयले रिगार्डींग द पार्किंग आनी स्पीड ब्रेकराक लागून. आमी जायते कडेन स्पीड ब्रेकर इम्प्लांट केल्ले आहाय. सो ते आमगे ऑलरेडी फॉलो अप करीताय आमी. ट्रॅफिक सेल आरटीओ येवन आमगेली सगळे तेमी इन्स्पेक्शन केला. आनी एक हॉटलाचे इश्यू येयले STP प्लांटा लागून ते सिवेज वॉटर भायल्यान घाताय न्हू. सो आमी तेंकां आतां शोकोस धाडटली आनी इन्स्पेक्शनूय करतली ते सायटीचे वचून जी पळय हॉटेल्स आहाय. आनी एक मेन कन्सर्न म्हटल्यार तो येयलो प्लास्टीक बॅग्स. जायते कडेन आमगे गाडे बी आहाय थिंगा ते जायते लायक भाजी वो कितें व्हरपा येता हॉटेलांनी ते प्लास्टीक बॅगां घालून दिताय. सो आमी एक सरप्रायज इन्स्पेक्शनूय करपाक चिंतला तेंकां वचून सांगपा तेंकां ट्रेन करपाक. सो कित कोन केल्या पळय ते लायक प्लास्टीक यूज करनासतना दुसरे कंटेनर्स यूज करून तेंकां लोकांक दिवपाक बिकॉज ऑफ द हेल्थ सेफ्टी. रिगार्डिंग कॅझिनो इश्यू येयल्लो तो कितें? कसिनो इश्यू म्हळ्यार ते नॉर्था जाते भाशेन हिंगा सावथाकूच जाय. सावथा आमगे ऑलरेडी एक कसिनो आहा इंजुरी. सो ते आमी म्हणटाले आनी कसिनो तुमी परमिशन दिनाय काय न्हू. मेजर इशू आहलो आमगे एक सुवेज सगळें जातलें आमगे कंस्ट्रक्शना लागून सगळें वेट वेस्ट आहाय तें. And we also brought it to notice of the panchayat. I brought this up multiple times where they are issuing construction license in a very indirect way. ते कित कोताय आमगे panela भितर builders are sitting so they one builder will never stop another builder's project. तेक लागून ते कित कोताय ते construction file matter what they do is they abeyance दोताय. As per Panchayat Raj Act, they can only accept or reject. पण purposely ते abeyance घाता मागीर builder BDO बोले वयता आणि हा पंचायत is not attending any of those cases. I showed those the whole proceeding forms of the BDO today. Panchayat has not attended even one of those hearings. दुसरे हा पंचायत only is admitting that आमका wet waste issue आहा हिंगा. We don't have a tender. That is a reason for them to reject licenses, no construction license. अरे बाबा आमगे गावा wet waste handle करपा जायना जाल्यार how are you issuing multi-dwelling construction licenses? In 40 flat येताय मरे. All those flats will have at least 5 people. So many people will be living there. So much wet waste. Where will this wet waste go? I have questioned them whether they're quiet. They construction license reject करपा ते सामको नाका. And we know why also. मेणकुरे दुमासे पंचायतीच्या आयतारा जाल्ल्या ग्रामसभेत मसणबुयेचो विशय पेटलो. मसणबुयेचे नव्यान उक्तावण करपाच्या वादावेल्यान थळावे आक्रमक जाले. ग्रामस्थांच्या 2 पंगडां मदीं बरोच बोवाळ जालो. निमाणे मसणबुयेचे परत रीतसर उक्तावण करपाचो निर्णय ग्रामसभेत घेतला. मेणकुरे धुमासे पंचायतीची ग्रामसभा प्रभारी सरपंच संजना नायक हांच्या अध्यक्षतेखाला जाली. ग्रामसभेत वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली. मात मसणबुयेचो मुद्दो पेटलो.
8 दिसां पयलीं मसणभुंयेचें केल्लें उक्तावण रितसर जावंक ना असो आरोप थळाव्यांनी एका गटान करून परत उक्तावण करपाची मागणी केली. जाल्यार दुसऱ्या गटान हरकत घेतली. देखून थळाव्यां मदीं पेटलें. थळाव्यां मदीं बरोच बोवाळ जालो. कदेला लेगीत मारपाचो यत्न केलो. म्हाका दिसता आयज हो आमचो चड इश्यू जालो खंय हेचे वयल्यान स्मशानभुमीच्या उद्घाटना वयल्यान. तो प्रोसिजर हांवें सांगलो जे रॉंग जालें तें रॉंग. आनी हांगा आमची ग्रामपंचायत 2 मनीस नांवांय सांगली आहे. हे चलयना, हे बेश्टेक बावले कशे बसलेले आहा. म्हणजे आतां कितें जाता, आमी हांगा येवन प्रपोजल घालता आनी मागीर ते फॉलोअप करता. फॉलोअप जायना म्हणून पळय अशें बोवाळ जाता हे. बरोबर आहा. म्हणून म्हाका दिसता आमची पंचायत अशी फर्स्ट टायम जाली हिस्ट्रीन. कंटिन्यू 5-5 वर्सां आमचे सरपंच जाले. ते 3 लेडीज जाले. तेच्या पयलीं तेन्ना राजेश बी आसलो आनी नरेशूय आसलो. पूण आतां जे इंटरफिरन्स जाता न्हू पॉलिटिकल, ते केन्ना जावंक नासले. ती कितें करताली, फॉलोअप बरी करताली. कुमुदिनी नायक ती बरी फॉलोअप करताली ऑफिसान वचून बी सगळे फायलींगचे बी. पूण मागीर तिका हे कॉपरेट करिनाले. कित्याक हांव नकळो. एक्चुअली ते आमदाराक सपोर्ट करून तेंच्यानी पंचायत फॉर्म केल्ली. ही 2022 आमची हे जाल्ली ती स्मशानभुमीची चालना मेळटा दिल्ली आमी. तेन्ना मातसो तो डिस्प्यूट जालो. हांव आनी तो रवी नायक म्हणून आसता आमी हाडूंक म्हणजे आमी हे सपोर्टाक फावंडेशन बी घातलेलें. मागीर ते कोर्टान मॅटर पडले. ती कोर्टान आमी जिखले. तो प्रोसेस खूब जालो. आतां हे पंचायतीन ती फायल काडून ही पास करून हाडली आनी आमी ही हे केली. पूण काल उद्घाटनाक हेंचो प्रोसिजर चुकलो. आयज 3 तुमी हे करता, नोटीस लायता आनी फाल्यां 11 तुमी उद्घाटन करता. एक विशय पार्टी लावंक ना. कित्याक ते हांव नकळो की तिची नांव येता बी म्हणून. गांव बरो चलोवया, सुशेगाद चलोवया. आतां पळय हें सुद्दां हांवें ताका विचारलें काल सुद्दां. तो सेक्रेटरी आपल्याक खबर ना म्हणटालो. अरे म्हणजे गांवान पंचायत आतां कोणूच किंमत दिना. A B C D आतां ही जातली. ती कितले तेंप आसात ती सरपंच म्हाका सांगयना. आतां ही जी डेप्युटी आसली ती कितलो तेंप रावतली ती म्हाज्यान सांगयना. कित्याक वयरसून तेंचे बॉस कितें करीत ते निसीन गांवचे हेणी जायना. हे तेच इथे निर्णय घेता तेच जाता. 5 जाणांक निभावले तुमी न्हू, 6 परत येवंक जायना. बरोबर. आतां इलेक्शन येवपा जाय. ते 6 ते परत हाडूंक म्हणजे हे सरपंच कोण आहा गुरदास परत तेका हाडूंक शकता. ते आमी ते एका 6 म्हयने हे करून न्ही आमी कॉपरेट करता. खुबशे प्रोजेक्ट जाले आमच्या गांवांत. एक स्मशानभुमीची कमतरता आसली ती आमची पूर्ण जाल्ली आहा. आयज सगळ्या लोकांकूच हेचो आनंद जाल्लो. म्हणून हांवें म्हटलें कितें परत रितसर बरें उद्घाटन करुया. पार्टी लावन लोकांक कळोवन बरी पार्टीची नांवां कोणाची येवची प्रोटोकॉला प्रमाणे आमी एक बरें उद्घाटन करुया. प्रशासनाचा विषय जवळ जवळ आमचो 3-4 वर्सां जालीं असो तापता. म्हणजे ते पयलीं पासूनच तिका प्लेस पडलो. पयलीं पासूनच देवस्थानाची एक्चुली जागा ती आणि देवस्थानाची जागा असल्या कारणान त्याची जागा आमचो सेवेकरी आसलो. तो सेवेकऱ्याच्या हेका लागून ते तेणे कोर्टात गेले आनी ती कनेक्शन टाकल्या. पूण सोडून दी कशी आसूं ती कोर्टाची ऑर्डर जाल्या उपरांत ते स्मशानभुमी ऑलरेडी आतां तयार जाल्ली आहा. म्हणजे आमचो जाणटेलो भुरगो हांगासर एक्सपायर जाल्लो तेन्ना ताका बरो तणाव निर्माण जाल्लो. तेन्ना मामलेदार सुद्दां मुखेली मामलेदार परब आसलो पळय तेणे तो सुद्दां हांगासर पावल्लो आहा की ताका तेची ते विल्ले व्हड लावपा खातीर. पण ते तेन्ना सुद्दां ते बरो कोण तरी तयार जालो आनी तेणे आपले जागे दिले. मग तो विशय सॉल्व जालो. ताच्या उपरांत पुन्हा आतां अशें खुबदां अशें भरपूर अशे त्रास जाले लोकांक. ताका लागून फास्ट करून आमी पंचायत फास्ट करून हे नक्की करून हेंचें काम सुरू केलें. आनी देवस्थानाक कळयलें आनी त्या पयलीं देवस्थानाक आमी 11 तारखेक आमी देवस्थान कमिटीच्या अध्यक्षाक फोन करून कळयलें. 12 तारखेर तेची देवस्थान कमिटीन आमी पंचायतींची आमी संयुक्त मिटींग घेतली आनी ते मिटींग आमी अशें फायनल केलें की आमी शेनवारा दिसा आमी त्यो हे करुया म्हणजे उद्घाटन म्हणजे अशें एकदां ते लोकार्पण करुया अशें म्हणून आमी ते थारावन ते पद्दतीन आमी तो फुडें हें पावल मारलो. ती कोणची लायची तेन्ना सरपंचान राजिनामो दिल्लो तेन्ना आमी अशें ठरयलें पार्टी बी कोणची लावल्या नाका. आमी पयलें लोकांची सेवे खातीर येवन फुडलो कोणी आणखी कोणी हें जावच्या पेक्षा आमी बऱ्या भाशेन एकदां लोकार्पण करुया. तेच्या पयलीं व्हीडीसी आमची मिटींग व्हीडीसी मिटींग सुद्दां आमकां तो विशय पुन्हा सकाळीं लागलो आनी ताका लागून आमकां टायम सिरियस मेळना जालो. म्हणून आमी शेनवार होते आमी कालचो शेनवार आमी दीस ठरयलो आनी ते दिसा आमी उद्घाटन करपा खातीर आमी थंय गेले. तें उद्घाटन केल्यार थंय मातशी बाचाबाची म्हणजे अशें मातशी वाद निर्माण जालो की ती करून दिवचें ना अशें ना हेका कळूंक ना ताका ऑलरेडी आमी सगळे सकस्कार करून नोटीस आमी आदी मारून सुद्दां आमच्या पंचायतीची नोटीस मारलेली देवस्थान अध्यक्षाक. आमी
आम्हाला 5 दीस पयलीं कळयल्ले तरी आसतना तेंच्यांनी हो इतलो बोवाळ सगळो केलो आनी आसूं पण हेका लागून लोकांच्या सेवेक लागून आमी सगळे एक्सेप्ट करपाक तयार आसा. लोकांची डिमांड असली की तुम्ही परत एकदा उद्घाटन करचे म्हणून. उद्घाटन म्हणजे कितें आहा तो सोपस्कार न्ही ते उद्घाटन सोपस्कार बऱ्या भाशेन जाता पण एक्चुअली ते दिसा ती फीट आहा ती एकट्याने तोडली आनी बांदिल्ली फीट सुद्दां ती तोडली हेचो उद्घाटन जालें ना आणखी थंय उद्घाटनाचो प्रश्न येयना अशें आमकां तरी दिसता पंचायतीक तरी दिसता कित्याक पंचायतीन ठरयलें पंचायतीक म्हणून कितें तें मातशें कितें आहा तिचो गांवांतल्या लोकांनी विचार करपाक जायो आनी हे जे कोण भितर असंतुश्ट आहात तांकां ते विचार करपाक जायो तांच्या मनात तशें आहा जाल्यार तेंच्यांनी कितें आतां हें करचें मागीर आमचें तशें कांय हें ना. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. प्री प्रायमरी शाळेत शिकोवपी शिक्षकांनी पगारवाढ विशीं सांखळे रवींद्र भवनात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची भेट घेतली. प्री प्रायमरी शिक्षकांक हेर शिक्षकांक प्रमाण पगारवाढ आनी हेर सवलती दिवच्यो अशी मागणी ह्या शिक्षकांनी केली. मुख्यमंत्र्यांक मेळून संबंधीत शिक्षकांनी तांचे कडेन सविस्तर चर्चा केली. ऑक्टोबर मेरेन प्री प्रायमरी शिक्षकांची मागणी मान्य करपाचें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिल्ल्याचें कळटा. प्री प्रायमरी शाळेत शिकोवपी शिक्षकांनी पगारवाढ जायनाशिल्ल्यान सांखळे रवींद्र भवनात मुख्यमंत्री सावंताची भेट घेतली. फाटली 20 वर्सां शिक्षक म्हणून वावुरपी ह्या शिक्षकांनी सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार मुख्यमंत्री आसतना पगारवाढ जावचो म्हूण मागणी केल्ली खंय, पूण अजून मेरेन फकत आश्वासनांच मेळत आसा अशें ह्या शिक्षकांचें म्हणणें. प्री प्रायमरी शिक्षकां खातीर जर शिक्षणीक कायद्यांत तजवीज नासल्यार सरकारान सगळ्यांत पयलीं शिक्षण कायद्यांत दुरुस्ती करून प्री प्रायमरी शिक्षकांक हेर शिक्षकां प्रमाण पगारवाढ आनी हेर सवलती दिवच्यो अशी मागणी ह्या शिक्षकांनी केल्या. मुख्यमंत्र्याक मेळून संबंधीत शिक्षकांनी तांचे कडेन सविस्तर चर्चा केली. ऑक्टोबर मेरेन प्री प्रायमरी शिक्षकांची मागणी मान्य करपाचें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिल्ल्याचें कळटा. 27 वर्सांले काम करता अजून पर्यंत सोडूं नाशिल्लें आतां आमकां सीएमान अजून कांयच म्हणजे ऑफिसां कित्याक करता न्हू ऑक्टोबर पर्यंत ताजेर आसा आमी 15-17 वर्सां सुद्दां काम केलें टिचरी आसा पूण अजून आमकां कांयच बेनिफीट अशें ना. गव्हर्मेंटा कडल्यान आमकां आशा आसा आमचें कितें करतले म्हणून आमी फॉलोअप करता पर्रीकारा पासून पूण अजून पर्यंत आमचें कांयच जावना. फक्त आमकां होप दितात जातले ह्या वर्सा जातले फुडल्या वर्सा जातले पूण अजून पर्यंत कांयच जावना. सो अजून पर्यंत आमी होप दवरूनच आसा आमी आशा सोडूं ना. आतां सरान सांगला न्ही आमकां ऑक्टोबरान पर्यंत जातले म्हणून रावता सर आमी रावता आमी आशा रावता आनी अजून पर्यंत आमी तेंचो सपोर्टूय आमी सोडून आमी तेंकां अजून पर्यंत सपोर्ट करीत आसा आनी हेजे फुडेंय करतली पूण आमचे बी कितें तरी लक्षांत घेवन आमचे फुडें करपाक जाय न्ही. अंदाजे कितके टिचरी आहात तुमी सगळे? जाली 200-300 वयर टिचरी आसा आमी. आतां आमची ग्रुप आसा न्ही 3000 वयर टिचरी आसा आख्खे गोंयभर 800 schools. 800 schools teachers are there. More than 3,000. Yes. Modi's when they got their salaries and all done everything, primary was completed. But we didn't understand. Nobody gave us an understanding that the act has to be amended. The primary was done because they were in the formal education. We were left out because we were not in the formal education. Till then, nobody took care that pre-primary has to be in the formal education. But now we say that if NEP also is included into this, pre-primary has to come under normal education, formal education. त्यांचे जाणं मॅनेजमेंट थ्रू आमकां ते मेळटा पेमेंट तेका हॅपी नासू आमी. आतां सीएमान आमकां खूब दिला की ऑक्टोबरान जातले तो पळयता आमी सांगता आमचे ऍक्ट एमेंड करपाचे आणि मागीर आमची सॅलरी आनी ते प्रॉपर प्री प्रायमरी शुड बी प्रॉपरली पार्ट ऑफ द प्रायमरी. जशे प्रायमरी टिचर्स न्ही तशें आमचे आमी म्हणून तेणी मानून घेवपाचें. अमेंडिंग द एक्ट सीएम सरान सांगला ते बेगीनूच जावचें म्हणून आमची आशा सगळ्यांची. तितूच होप मागता सीएमान आमचे कानार घेवचें. लास्ट होप सीएम आमचो एज्युकेशन मिनिस्टर ताच न्ही ताणेंच आमचे करचें किंवा अशें आमकां अपेक्षा आसा आनी होप्स आसा करतले अशें म्हणटात. मोर्ची ग्रामसभेत वेगवेगळ्या नागरी प्रश्नांचेर सविस्तर चर्चा जाली. कोयर व्यवस्थापन, रस्त्यांचेर अतिक्रमण आनी पंचायत वाठारांतल्या कामगार आनी मजुरांक थारावीक दर थारावपा संबंधी महत्वाच्यो सुचोवणी केल्यो. सरपंच विलास मोर्चे यांच्या अध्यक्षतेखाला ही ग्रामसभा जाली. कितें जाले विशय आहेत ग्रामसभेत भरपूर आसले. तुमी जाणा रोडाचे ट्रॅफिक पुलीस वाटेचो विशय तसोच होर्डिंगाचो विशय. सो जी शॉपां रस्त्यार आहा तेचो इशू डिस्कस जाला. सो ते आमी पॉयंट बरोवन काडल्या आनी आतां
फेस्टिव्ह सिजन आहा चवथी कडेन ताका लागून ट्रॅफिक कंजेस्टेड जातली. लोकांनी कन्विन्स केला की फेस्टिव्ह सिजन जाल्या उपरांत ती तुमची कारवाई आहा ती चालू करता. केप्यां आयतारच्या बाजारात तण आनी झुडपां वाडिल्ल्यान बाजारात बसपी विक्रेत्यांक आडमेळी येतात. ह्या तात्पुरत्या बाजारात दर आयतारा थळावे लोक व्हड प्रमाणात येतात. मात ह्या सुवातेर झाडां आनी तण वाडिल्ल्यान नितळसाण ना. हाका लागून सोरोप, जळारां आनी हेर किडे बाजारात वाडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान विक्रेते आनी गिरायकांनी हुस्को उक्तायला. संबंदीत सुवातीच्या नितळसाणे विशीं केपें नगरपालिकेन बेगोबेग पावलां उखलची अशी मागणी तांणी केल्या. पळयात. झाडां आसा पळय ती म्युन्सिपालिटीन कट करूं ना काय होतं माहिती नाही पूण आजून करूं ना. ना अजून तो नाही गेला आणि फोटो मारून गेला व्हिडिओ गेला. कितली तेंप जाला तर ते आसा काय ते आता एक कमी झाले सध्या. काय होय कळलं नाही. फोटो मारून येलो मग आई सांगत काय बाबा एक किलो खाते म्हणजे आपण येलो ना. तूं सदां बसता मार्केटां हांगा सदा बसता पूण आयता पूण हे तिमसात त्रास करता. आमी खूब हांगा जेवणें वता केन्ना केन्ना एक फाटी हांगा तेणी ती क्लीन करपाक जाय. हांव क्लीन करता त्या फाटल्याची. आतां हे केन्नाच्यान आसा जालें 2-3 म्हयने जाले तशें आसा. क्लीन करूं ना कोणें केपी म्युन्सिपालिटीन करूं ना. ते साहेब सांगून गेलो तो फाटी क्लीन करून धाडटा म्हणून बट वीथ केन्ना. हांव मार्केट इन्स्पेक्टर फूल म्हाजी जबाबदारी आहा मार्केटाची क्लीन करून घेवपाची. म्युन्सिपल ज्युरिडिक्शन आहा. सो लास्ट टायम म्हाका वेंडर्सान खूब रिक्वेस्ट केलें तोंड घालता मातशें मारा म्हणून. सो हांवें सुपरवायझराक सांगलें बाबा हांवें मातशें मंडे मातशें हें कर मंडे सांगलें काय गेले मंडे. सो ताका सांगलें मातशें निवळ करून घे. तेणें म्हाका प्रॉमिस केलें की आपूण बिफोर संडे पासून करता म्हणपाक बिफोर हे सॅटर्डे. सो काल सॅटर्डे जालें तेका हांवें विचारलें कितें आरे बाबा चलो बाबा हें जाल्ला निवळ जाल्ला बरें म्हणलें. आनी फाल्यां आयतारा म्हाका लोक परत क्वेश्चन करतले. सो तेका आपूण म्हणपालो एक सांग तेका सांग म्हणपालो म्हणपाक हेड क्लार्काक सांग म्हणपालो चीफ ऑफिसराक सांग म्हणपालो इंजिनियराक सांग म्हणपालो. हांवें तेंच्या रिक्वेस्ट केलें तेणें फोटो धाडले आतां निवळ जाल्ला म्हणून फाल्यां म्हाका मेंटेनन्स विचारतले. आनी संडे एकूच फावटी बाजार भरता आज पसून काल पसून काबार जालें ना. पयसो हांव हायको मंडळान मारतलो फाल्यां सोमारा आतां सांगतलो अशें आसा. सो म्हाका तर रिस्पेक्ट ना म्हाका इन्स्पेक्टर म्हाका 2 लेबर मारले 2 मिस्त्री मारले तर निवळ जायना जाल्यार आनी कितें हें कितें आसा म्हाका हांव इशू हांव फाल्यां सोमारा मांडटलो. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खूब अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. म्हजें नांव सोना गांवकर. तेन्ना आमी 1 म्हयनो पयलीं आमी हें केल्लें हांगा आमची बाईक हाडलेलो आमी हांगा की आमी तेच्या पयलीं आमी कितलेशेच लोकांक हांगा दाखयल्लें तेचें घर. तेन्ना तेच्या घराची कोणी अशें हें घेवन आसलें की इतलें मोडोंक पावलेलें तेचें घर. आनी मागीर आमकां बाईचो हांगा प्रोग्राम आसा तेन्नाच हांवें म्हटलें की पळोवनच की आमचें काम करतलो असो म्हाका दिसलें. मागीर सोमतेच बाईक उतार घातलें सोमतोच हांगा येयलो घर पयलें दुसऱ्या दिसाच्यानूच मागीर तेचे घरचें JCB हाडून हांगा तिणी केलें आनी एका म्हयन्यान तिणें हें सगळें तेचें केल्लें आसा हांगा रेडी. आनी अशे लोकांक जेन्ना हेल्प करता तेन्ना खरेंच म्हणटा की अशे लोक आमकां जाय की आमी खुबशे पयले आतां म्हाजे आतां पळय 35 इयर म्हाका जाले पूण अशें तरी हांवें केन्ना पळोवना की सांगल्या उपरांत इवन इलेक्शन सुद्दां येयलेलें कितें कितें आसता आमकां फुडें हें करता तुमचें पूण हांवें तरी आजून केन्ना पळोवना इतली कामां जाल्ली अशी म्हणून. घर आश्रय बाय धुमे फाउंडेशन जे निराधार लोक जे आसा जेका वास्तू ना त्यांच्या खातीर घर आश्रय स्कीम कशी आमी केल्ली आहा आनी आमी ते
तेजे अंडर आमी काम करीत आहा. बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके यू आर प्रमोटेड. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है, पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.